वी आर ऑल फ्रस्ट्रेटेड विथ दिस सिस्टम. सो एक कॉक्रोच आमगेलो आज सेंटिमेंटल जावन दुसरो पार्टीचो आज भायर सरलो. इट्स नॉट अ गुड न्यूज फॉर गोवा. माय ओनली रिक्वेस्ट, पार्टी तेमगेली RGP आमगे आम आदमी पार्टी मुगे एकू रिक्वेस्ट आ, मनासोनी रिक्वेस्ट आ, विरेशाकूय रिक्वेस्ट आ, मनोजाकूय रिक्वेस्ट आ, मेळा पतन सॉल्व द डिफरन्सीस. कांय जायना. रेजिग्नेशन दिल्लें तें रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना आसतना भायर उडोवपा जाता. परत एक जावा, परत RGP बारा एकठांय जावा, आम आदमी पार्टी बारा एलायन्स करया आनी हे दोगोय पार्टी मेळोन आमी मुखार या. काँग्रेसा येवपा जाय, काँग्रेसा कडेन उलया, सगळे पार्टी एकठांय करया आनी मुखार या. दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड अँड दिस इज वॉट वी हॅव बीन डिस्कसींग अँड दिस इज फॉर गोवा. दिस इज फॉर गोवा. पार्टी मत जायत जातलें. आमगेले पार्टी मत जायत जालां. वी हॅव ऑल्सो गॉन थ्रू ऑल दीस. फॉर गोवा आमकां बदल जायो, चेंज जायी जाल्यार वी हॅव टू गो विथ वन मायंड. And if we have to go with one mind, Manoj, Viresh have to get back together. Get back together. म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा, मुगे जो तरी फोन उबारताय, हांव दोगांयकू फोन मार सांगतलो प्लीज कम, हांव मेळयतां, उलोवया. तुमगे पार्टी रावा, तुमगे पार्टी रावा, तुमी घट जावा, परत पार्टी वयर काडा, एकठांय जावन इलेक्शन लडया. सरकार चलोवपाचो आमकां एक चान्स मेळपा जायो. नाजाल्यार अशेंच कॉक्रोच करूनच रावचें पडटलें. 4 वर्स कॉक्रोच जावन रावला, मुखारी वर्सां तशेंच रावचें पडटलें, वीच वी डू नॉट वॉन्ट.